आमच्याकडे माझ्या नावां नसलेली लिस्ट घेतली आणि आम्ही त्या भुरग्याच्या फोटोवर पडल्यात आम्ही तांकां आम्ही पर्सनली पण वळखना आले म्हणून आज आम्ही हेंचे कडसून लिस्ट घेतली त्याप्रमाणे आम्ही त्याच्या आवय बायंक वचून मेळटले आणि विचारतले जे कितें हांगा इस्कॉलान घडलां जे कितें इस्कॉलान त्या भुरग्यां जाला ते तुमकां खबर आसा काय आमी डेफिनेटली विचारतले आणि भुरग्यां कडसून फीडबॅक घेतले आता तर आपल्याकडे नावां नसली न्ही आतां आमकां तुमी नावां दिल्या भुरग्यांची आणि खंयच्या क्लासीन आसा ते दिला त्या प्रमाणे आमी तांकां अप्रोच करतले आणि तेंचे डिटेल नोटिफिकेशन घेतले दवरतना तसो दवरतलो आणि की तेजेर एक्शन घेवपाची सस्पेन्शनाची किंवा ज्या एप्रोप्रिएट एक्शन आहा ती तेंच्यांनी थंयसर एडियन आमकां सांगचें की कितें एप्रोप्रिएट एक्शन घेता तें आमी आज सांजचे वचून तांकां आमी डिटेलिंग करतले त्या खातीर आमी EDI कडेन वयतले बिकॉज वी कॅनॉट एक्सपेक्ट आस्क हियर समवन टू टेक एक्शन ऑन बिकॉज शी इज अ सुपिरियर आणि आमकां जस्ट गव्हर्मेंट असल्या कारणान ते आमकां हांगा वयचें पडटलें ADEI वयचें पडटलें आनी थंय आमकां तेची कंप्लेन करचें पडटलें आमी थंय वचून कंप्लेन करतले जे आमी जाल्यार काल सांगल्यार तशीच कंप्लेन आमी थंय करतले कितें कंप्लेन जें कितें हेंच्यांनी घडलां हिंगा ज्या पद्दतीन हेंच्यांनी तांकां कोणाक इंटिमेट करिनासतना त्या भुरग्यांक ह्या प्रमाणे एका टॅरिस्ट लिंक्ड ऑर्गनायझेशनच्या इन्विटेशनचेर त्या भुरग्यांक मस्जिदीन घेवन गेल्या आनी तांकां त्या मुस्लीम रिच्युअल्स शिकोवपाक लागले हेचेर आमी कंप्लेन करतले बिकॉज दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल and it is not also permissible in Goa curriculum education curriculum. पुणे principal Because when you are sending around 30 students in this, almost some girls are there, you cannot take it lightly because you are risking their life by sending them. आणि पुढे कितें जातलें हें तुमकां खबर ना वार्षिक धाकटो प्रोग्राम जालो हो कितें गणेश उत्सव न्हू वार्षिक जावपाक आणि थंय गेल्या पण तुमकां शिकयलें कितें तुमकां तेंच्यांनी हें जाणा जाय न्ही ताका लागून आमी हें केल्लें एक विचारपाक की कालूच जो गोष्ट घडली कारण ही गोष्ट शुक्रार दीस घडली काल आमी केशू स्मृतीक गेले आणि आज आमी गव्हर्मेंट स्कुलान आयले विचारपाचो इतलोच उद्देश की हें गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन एक प्रायवेट मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूशन काल आमी प्रेशरायज करून जे काही गोष्टी घडले क्या जो फॉल प्ले जालो प्रिंसिपला कडेन आनी तेजी ताका सजा मेळ्ळी तो सस्पेन्शनाचेर आसा डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी ताचेर जातली आयज जे आमी हांगा आयला ते विचारपाक लागून की तुमी खंयच्या पद्दतीन खंयच्या आदाराचेर घेतले अशें न्ही की आमी हांगा शांत रावले हो विशय आमी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना कडेन फोनाचेर आतां संपर्क केला गोंय राज्याची सरकारूय हाचेर दखल घेतली हेचेरूय आमकां विश्वास आसा खंय तरी ही कारवाई जावपाक जाय स्वता प्रिंसिपलांनी कन्फेस केला की तेणी 2 वर्सां पयलीं ह्या गोश्टींचेर भुरग्यांक धाडिल्ले म्हणून पूण तांकां तें खबर नासलें अशें ते म्हणटा पूण अशें न्ही खबर ना अशें कोण म्हणूं शकना कारण हे Student Islamic Organization is affiliated to the Jamaat-e-Islam, which is a banned organization. दुसरें तांकां फंडिंग येता तुर्कीश यूथ फाउंडेशना कडसून जे तुर्कीसून येता पळय आनी ते कितें काम तर तेजें की टेररिस्ट आमच्या भारत देशान आतंकवादचो प्रकोप करपाक लागून जे काही घटना घडटात त्या तातूंत तांचे खूब मोठो हात आसा तुर्कीश यूथ ऑर्गनायझेशनाचो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय ह्याच्या SIOच्या फाटल्यान जी कितें संघटना ही आतंकवादी संघटना ह्याचो उद्देश कितें ह्या संदर्भात आमी ह्या प्रिंसिपलाक सांगपाक आयला मेन कितें ह्या प्रिंसिपलाचेरूय कारवाई जावपाक जाय कारण तेणी जें कितें आसा डिपार्टमेंटली न विचारता तेणी आपल्या ऑथॉरिटीचेर भुरग्यांक धाडली ही चुकीची गजाल कारण इन्स्टिट्यूशन टू इन्स्टिट्यूशन धाडप ही बरी गजाल आसता पूण इन्स्टिट्यूशन टू अदर अनरेकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशन धाडप हे खंय तरी चुकीची गोष्ट आसा ताचेर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जातली ताचेर कारवाई जातली आणि बाकीचे इतर जे आसात तांच्यारूय कारवाई जातली